जेन्ना कुटुंबान मरण जाता तेन्ना मोगाची मनशां इश्टमंत्र आनी जायते व्यक्ती संगता मेळटात आनी आपले दूख आनी मोग मरण पावल्या व्यक्ती थंय परगडतात. तशेंच आमी आमच्या सुम्या जेजूच्या मरणा थंय दूख आनी मोग परगटूंक हांगासर एकठांय जाल्या. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं जेजून आमकां पातकांतले सुटोवन नवें जिवीत आमकां दिलें. आपल्या रक्तान ताणें आमकां नितळ केलें. आजुनूय तो आमकां पातकांतले नितळ करता. जेजूच्या मरणा वेळार आमी नातिल्ल्या, पूण ताच्या मरणा वरवीं आमी बाचाव जाल्या. आमच्या परिवर्तनाचो संकेत जावन आज आमी उपास केलो आनी आतां सोम्या कोरसूंक आनी आराधन करूंक संगता आयल्या. आज मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम ना. आमी मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आज जेजून आमचे पासोक आपणाकच कुर्सार बलिदान जावन भेटोवन दिलो. हें घडीत बावर्तान नियाळ्या. ह्या पवित्र रितीन भाग घेवन कुरपेन बरोवन ख्रिस्त जिवीत जिवाळ करया. आयचो दीस सगळ्या देवस्तुती वर्सांतलो विशेष म्हत्वाचो दीस. आयच्या दिसाच्या स्तुतेन 4 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो जेजू मरण पावल्या क्रुसाचे आराधन आनी चवथो क्रिस्त प्रसाद. आज प्रवेश गीत ना. आतां क्रिस्ताचो मनियारी वेदीसरशी येवन आल्तारी मुखार जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन साश्टांग सरपरता. आमी सर्वां ताचे सवें दिमिगन जेजू क्रिस्ताचे सडवणारचे मरण नियाळ्या. उपरांत येसाक समत प्रार्थना करता. हे रितीन भक्तीपणी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आदामच्या पातकाची ख्यास्त आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी समेस्त आमी मरणाक सांपडल्या. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं ते ख्यास्तीचें फारीकपण दिलें, तर जशें आमी सैमा वरवीं आदामचेर उपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचेर उपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावूं, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां सेरेमनीचो पयलो भाग जावन देवाच्या शब्दाची परगटणी आनी जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ चलयतल्या. आयच्या पयल्या वचपान इजाया प्रवादी देवाक मानवल्ल्या सेवकाची जिणी वर्णिता. सुरविल्ल्या पय सभेन हो सेवक सोमी जेजू म्हूण मानून घेतला. सोम्याच्या कश्टा मरणाक आमची पातकां खारान जेजून हे सर कश्ट खालतेपणान आनी विधेयपणान सोंसले. ताच्या कश्टा मरणा मरिफात आमकां बाचावी आनी सोडवून लाभल्या म्हणलें आयचे पयले वचप आमकां कळयता. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशे जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप आसलो की ताका मनशाचें रुपूच नातलें. तशें जाल्ल्यान राष्ट्रांक तो विस्मिता करतलो आनी राय ताच्या मुखार तोंड दांबून रावतले, कित्याक केदीन सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कलीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सत्मान दीत
सोरेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके गड्डे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचे नदर गालिशे करून ताका स्वरुपाय नातुल्ली, आकर्शणी नातुल्ले. आमची काळजां ताच्याशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातुल्ली. कोणेय ताका परवा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचो मदलो तो एकलो. मनशांनी ताका बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमचें दुखीचो भार ताणें घेतलो. केस्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं उलयतले. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातक्याक लागून तो चिड्डालो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेलयां भाशेन शिमटून गेल्या. एकल्या आपापली वाट धरली. पूण आमा समेस्तांच्या अपराधाचो भार सोरेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्चुरायन चलयलो, तरी तो कलतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारून वडटा तशेल्या शेलया परी, लोवंत आसलेल्या मुखार वगोस रावतल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलो फटकिरो उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सोवें ताका एक फोन दिलो, ग्रेस्तां सोवें ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदवणी ताका चिड्डूंक सोरेस्परान बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांच्या बारीकपणाक दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या संततेक पळोवन ताका फावो जातलें आनी लांब भावूक ताका मेळटलें. ताची उदेशी सोरेस्पराची कुशी सुफळ जातली. हे व्हडले सोंसले उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जानवये वरवीं तो संतोश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. ताच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवीदारां मदें तो लूट बांदतलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाक आधीन केलो आनी अपराधाचो मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांचे पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचे उतारे. देवाचेर संपूर्ण रितीन पातिल्ल्या मनशाक देव केदिंगीस सडून घालिना. बगार तो दुस्मनाच्या हातांतलो आमकां निवारता. म्हळ्यार सत नियाळू किर्तनगार उलो दिता. आमी भक्तीपण गावन नियाळ्या. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्परा, हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजे घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळ दर. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हज्या दुस्मानाच्या इजा उपाद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका खिणता. म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी
बिरान दिसता वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यान कुस्मान चलता मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना फुडकर मोडके बरी म्हाका कोणशाक उडयला तुझ्या म्हजो आत्मा ओपून दिता हांव जाल्यार सरीसपरा तुजेर पातयेवन आसा तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा तुज्या सातांत आसा म्हजें जिवी म्हजी पाड तर नेतेल्या दुस्मनाच्या अंदांतलो म्हाका नेवा तुझ्या म्हजो आत्मा ओपून दिता तुझ्या मुखामळ सफरचळ तुझ्या साबाकाचेर पडून दी तुझ्या खळांतल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर सर्वीस पोराचे बरबसतेल्यानो धैर्य घेया आनी दृढ रावा तुझ्या म्हजो आत्मा ओपून दिता आयच्या दुसऱ्या वसपान सोमी आपल्या विधेयपणाक आनी कश्टांक लागून ताचे उतर पाळटल्या सोमेस्तांक सस्नीक सोडोवण्याचे कारण जालो म्हणलें ह्या वसपान विवरसिलां. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतांव तो भावार्थ तीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाये विशीं कणवळे ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणें पाता केलें ना. तर घरच्या कंताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेश यासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो, आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचे उतार पाळटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार्ये. सांजुवां प्रमाणे सोम्या जेजू क्रिस्ताची कश्टांची कथा पयली सभा आमकां आज आयकूंक दिता. प्राजिताच्या स्पिरितान आनी कुर्सायिल्ल्या आमच्या सोडोनदाराचो उपकार वावरच्या इराद्यान हो पाशाव भक्तीपणान आयकूंक उबी रावया. सांजुवां प्रमाणे
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कष्टांची कथा. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसासवे बायसन गेलो. केद्रोन वाळा पलतरी थंयसर आसलो एक दाखा मळो आनी तो ताचे शिस त्या मोळ्यांत रिगले. ताका पराधीन कसो जुदासी तिसवा जाणा आसलो. कित्याक जेजू आनी ताचे शिस साबार पावटी थंयसर मेळटाले. देखून जुदास एक शिपाया सोसय आनी प्रधान याजक आनी फारिसेवांनी धाडल्या नौकराक घेवन आनी दिवे सुडी आनी आथाऱ्या काणयो थंयसर आयलो. तवळ जेजू आपणाचेर येवंक आशे सर जाणा असो मुखारून गेलो आनी तांचे लागीं विसारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? तांणी जबाब दिली, जेजून तांकां सांगले, तो ताका पराधीन कसो जुदासी तांच्या सांगात आसलो. हांव सुतो म्हूण ताणें तांकां सांगलेंच. तो फाटी सरलोय आनी धरणी कापताले. परतून ताणें तांकां सवाल केले, कोणाक सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजून तांकां जबाब दिली, हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हाका जर तर तुमी सोदतात तांकां वचूंक सोडा. अशें पूण जावंक आसलें तांणी म्हणलेलें तें उता. तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाकच हांवें वखदावंक ना. सिमांव पेद्रू लागीं तालवार आसली. ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो. तासो उजवो कान त्या साकराचें नांव मार. पूण जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिली कास हांवें पियेना येगी. तितल्यार त्या सैनान आनी सनातिपातीन आनी जुदेवांच्या नौकारांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं. अन्नास जावन आसलो कायफासा सोमा आनी कायफास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक. कायफासान जुदेवांक ती आलोचन दिली, बरें म्हूण एका मनशान मोरचे प्राजे पासून. सिमांव पेद्र आनी आनीक शिस जेजू फाटल्यान वेताले. तो आनीक शिस याजकांच्या वळखीचो आनी जेजू सांगताय तो श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत रिगलो.
पूण पेद्र भायर दरवट्या लागीं उबे आसलो. श्रेष्ठ याजकांच्या वळखीचो तो दुसरो शीस भायर गेलो आनी दरवट्यागानी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाडनायलो. तवळ ती दरवट्यागान पेद्रूक म्हणाली, पेद्रून जवाब दिली, हिव खातालें देखून साकोर आनी नावकार एकांकच्या लागीं उबे आसले आनी दगेताले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबे रावो दगेतालो. श्रेष्ठ याजकान ताच्या शिसाक विशांत आनी तांचे विशांत जेजू लागीं विसार केलो. जेजून तांकां जवाब दिली, हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयला. समेजुदेव सांगता मेळचे कडेन सिनगोगांत आनी देवळांत आमी सदांची कयला. गुटान कसलेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या कडेन विचार. हांवें कितें सांगलां तें जाणान. इतलेंच ताणें म्हणलेंच लागीं उबे आसल्या एका नौकारान जेजूक एक थापाट दिले आनी म्हळें, अशी तुवें जबाब दिवची श्रेष्ठ याजका. जेजू तांकां जवाब दिली, हांव जर तर चुकोन उलयलो तर म्हजी चूक रुजू करून दी. पूण हांव सारकें उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय? आनी अनासान ताका बांदून श्रेष्ठ याजक कायफासा कडेन धाडलो. अशें आसा सिमोन पेद्रू उबे आसलो आनी दगेतालो आनी तांचे लागीं ते म्हणा लागले, तुई ताच्या शिसां पैकी एकलो की? ताणें नाका करून म्हळें. श्रेष्ठ याजकांच्या नौकारा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरलेला सोयरो ताचे लागीं म्हणा लागलो, तुका हांवें ताच्या सांगाता म्हळ्यार पळयलो न्हय की? पेद्रून परतून ताका नाकारलो आनी तेच घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत ताणी जेजू कायफासा तावन अधिपतीच्या रावळेराक व्हेलो. तवळ सकाळ आनी तांणी पास्क कायसर बस्ट जायना म्हणल्या खातीर रावळेरान भितर गोंक ना. देखून पिलाताक तांकां मेळोवंक भायर गेलो आनी तांकां विसारी लागलो, ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी? ताणी ताका जवाब दिवन म्हळें, तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते ना. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमी साका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची नीत करा.
जुदेव ताका सांगा लागले कोणाचोच जीव काढूंक आमकां अधिकार ना खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलेलें उतार या परिपूर्ण जालें उपरांत पिलात परतून रावल्यार भितर गेलो आनी जेजूक तांणी आपयलो आनी तांचे लागीं विसारी तूं देवाचो रायगी जेजू जवाब दिली तू तेस्ताकी तू हे म्हणटायगी या हेरांनी तुका म्हजे विशान सांगला पिलातान जवाब दिली हांव सुदेव कुळयेचोगी तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या अधीन दिला कितें केलाय तुवें जवाब दिली जेजू मोजे रास या संसाराचे न्हय मोजे राज या संसाराचे जाल्ले जाल्यार जो देवांच्या हातान पडनाशे म्हजे नौक जुस्ते आसले पूण मोजे रास हांगातान उपजाले न्हय आनी पिलात विसारी तर तूं एक राय जेजून जवाब दिली तुवें म्हणच्या बरीस हांव जावन आसा राय या पासोत हांव जल्मालो आनी ह्या पासोत हांव संवसारांत आयलो सदांक हांवें साक्ष दिवच्या सदा सो जावन आसो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकाता पिलातान ताका म्हळें सत म्हळ्यार कितें आनी तितले म्हणो जुदेवांक मेळोंक तो परतून भायर गेलो तांकां तो सांगा लागलो म्हाका ताचे थंय कसलो सम्राट मेळ्ळो ना पूण पासकांच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा तर सुदेवाच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण तुमची खुशी घे परतून सोमेस्तांनी बोब घाली म्हाका न्हय बराबासाक सोड हो बाराबास जावन आसलो एक सोर उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जरबान मारले आनी शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सांडसिलो आनी एक रक्तांबार शेळो तांणी तांचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन म्हणाले नमन सुदेवाच्या राया आनी ताका तापटान मारताले उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा ताचे थंय कसलो सापडत म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जायजर आनी जेजू भायर सरलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकुट आनी रक्तांबार शेळो आनी पिलात तांकां सांगा लागलो पळया
मुख्या याजकांनी आनी नौकरांनी ताका पळयलो तांणी बोब घाली कुर्साय ताका पिलात तांकां सांगा लागलो तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा म्हाका ताचे आकार मेळना सुदैवानी ताका जबाब दिली आमकां आसचे आमचे नियमशास्त्र आनी त्या नियमशास्त्र प्रकार ताणें मोरा जाय की ज्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणें मोडला हे आयकोन पिलातांनी की भियेलो परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू काडे विसारी लागलो तूं खंयसो पूण जेजू तांकां जबाब दिली ना देखून पिलात ताका म्हणा लागलो मुझे लागीं तूं उलयनायंगी तुका कुर्सांवची म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणायंगी जेजून ताका जबाब दिवन म्हणलें वयतावन तुका दिवनातली जाल्यार म्हजे तुका कसलीच पदवी आसती ना ह्या खातीर म्हाका तुजे अधीन दिल्ल्याची पाताक चड बोरते आनी तवळटावन पेला ताका सोड उपाय सोदलो पूण सुदैवान बोब घालीत आसले म्हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं शेजाराक सोयीश न्हय कित्याक कोण आपणाक जाय करता तो शेजाराक सो विरोधी जाता ही उतरां आयकोन पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी तो लितोस्त्रोतोन हेब्रेव भाशेन गाबाथा म्हणल्या सुवाते नितीसेनाचे बसलो तो जावन आसलो दीस पास्कांच्या तयारेचो आनी सुमार 2 पार आनी सुदैवाक तो सांगा लागलो पळया तुमच्या राया पूण ताणी मारली बोबाड काड ताका कुर्साय ताका पिलात विसारी तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांव सोगी श्रेष्ठ याजकांनी दिली जबाब ना आमकां राय दोगार शेजार तितल्यार ताणें जेजू कुर्सार मारच्या तांचे आधीन केलो आनी ताणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले आनी वावून आपलो करी तो गेलो खट्टे दोंगर म्हणत जावचे हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवाते थंयसर ताणी ताका कुर्सार जोडलो आनी ताच्या सांगात हर दोगांक एवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक जेजू मोद्या आनी पिलातांनी कळोवन बरयली आनी ती कुर्साक लायली आनी अशें बरयलेलें जेजू नजरेन जुदेवांचो राय जेजू कुर्सायलेली सुवात
शहरा लागीं आसली देखून ही कळवणी जायते जुदेवांनी वाचली. हे एब्रेव ग्रीक आनी लातीन भासांनी बरोवन आसली. त्या पासोत जुदेवांचे प्राधान्य आसा पिलाताक सांगा लागले. सुदैवान सोराय म्हूण बरयनाका, पगार आपूण सुदैवान सोराय म्हूण तो म्हणटालो म्हूण बरय. पिलातान जवाब दिली. बरयलां तें बरोवंक जालां. शिसा पायांनी ताका कुर्साक जोडल्या उपरांत खाणगेली ताची वस्त्रां आनी ता सोदगलो. वस्त्रांचे ताणी 4 वांटे केले. एका शिपायांक एक वांटो, पूण त्या दगल्याक शिवो नासली. वयतावन सकल्या पर्यंत एकच विणलोलो. देखून एकामेकाक ते म्हणा लागले. तो आमी पिंजो नाका, तो कोणाकून सोडती गाया. पूण जावं कसलें पवित्र पुस्तक सांगता तें, म्हजी वस्त्रां तांचे मोदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक ताणें सोडती घाली. शिपायांनी निजायकी तशेंच केलें. जेजूच्या कुर्सा बगलेन उबी रावून आसली ताची माता. ताचे मातेची बहीण क्लेयोफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मागदलेन. थंयसर उबे आसचे आपले माये आनी आपणे मोकरच्या शिसांक पळोवन जेजून आपले मायेक म्हळें, स्त्रिये, ओ तुजो पूत. उपरांत म्हळें ताणी शिसा, ही तुजी माता. आनी ते घडयेत त्या शिसान तिका आपणागर काण गेली. उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या पासोत घडोवंक आसचें सोर घडोवन जालें म्हूण जाणा जावं म्हळें. म्हाका तान लागता. आंबट वायन भरलेले एक आयदान थंयसर आसलें आनी ताणें एक दर्याळमें त्या आंबट वायनांत बरें बुडोवन एका सोफाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरलें. तो आंबट वायन पियोन जालो. जेजून म्हळें, संपदले. आनी मस्तक बागोवन ताणें प्राण केलो. तो तयार असो दीस जाल्ल्या वरवीं साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार म्हणल्या खातीर, कित्याक तो जावन आसलो व्हरतो साबात ताचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीं राजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी ताच्या सांगाता कुर्सायल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे ताणी पांय मोडले. पूण जेजू सरशी ते येतास तो पयलेच मरण पावला तें पळोवन ताचे पांय ताणी मोडले ना. बगा शिपाया पैकी एकल्यान बालयेक
ताचे कडवाळ उक्ते केले आणि ताक्षान भायर सरले रगत आनी उदक. आनी हे पळयल्यांच ही साक्ष दिवची ताची साक्ष करी. आनी तुमी सतमानच्या पासून आपूण सत आसले सांगता म्हणले न्ही जाय की तो जाणा. ओ संगती घडोवन आयल्यो पूण जावच्या पासत पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताणें एकच एक हाड तुमी मोडचे ना. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक ताणी तोपुल्याचे तो दिश्ट घालताले. या हाचे उपरांत अरिमाथेयसो जुजे जेजूचो शिस्त माजू देवांचे बिया गुप्तपणी जेजूची कूड काडून व्हरून पिलाता लागीं राजा मागा लागलो. पिलातान राजा दिली. देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणे काडून व्हेली. आनी निकोदेम पयले फावटी राती जेजू लागीं गेल्लो तोय आयलो हाडून सुमार 100 रातल तुका सो सांगाथा बरसेलो रक्तांबळ आनी कांठ्याचो कुवो. ताणी जेजूची कूड काण गेली आनी जुदेवानी मातयेक पावशे रितीचो प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माकून सनी वस्त्रांनी गुटलायली. ताका कुरसायलेले सुवातेर आसलो तो एक मळो आनी तांतून येदोळ कोणाक दवरूंक नासली नवी सीख समाधी. जुदेवांचो तायरसो दीस तो जाले वरवीं निमती ती समाधी लागींच आसलेली ती देखून जेजूक ताणी तांतून दवरलो. कुर्सार आमचे खातीर मेलेल्या जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो सगळो संभ्रम खुर्साच्या महत्वांत आटोपून आसा. जेजून खुर्सार मरोवन आमा समेस्तांक सडवून हाडिल्लें ते नालिसायचें मरण तो मेलो आमकां ह्या मरिफात ताणें जिवीत दिलें हें आमी घडीत आज प्रत्येक रितीन नियाळता. खुर्साची महिमा वाखणून आमी गितां गाता. खुर्साक संभ्रमीक रितीन आमी नमान करता. देवसुताच्या सुरवेर याजक आल्तारी मुखासर पडले. प्रवेश गीत नातिल्लें अर्थ इतलोच, खुर्साचो आनी जेजूच्या मरणाचो मिस्तेर इतलो वर्तो इतलो गूण की पवी सभा लागीं आज उतरां नात. पवी सभा मौनी जावन म्हणले बरी ह्या खुर्साचो नियाळ करता. जेजूच्या कश्टांची कथा आमी आयकली, लांब आसली ती आमी विचरावल्या आनी गिन्यान दिवन आमकांच जेजू संगी मेळून म्हणले बरी ही कथा आमी आयकली. जेजू आपलो कुरीस घेवन गोलगोथा बायसर गेलो, थंयसर जेजूक कुर्सार मारलो. कुरीस आमकां समेस्तांक अभिमानाचो संकेत, एक भायलो गुर्त आमी म्हणयेत आमच्या अभिमानाचो, आमच्या क्रिस्तांवपणाचो. दुसऱ्या गांवाक आमी खंय भयण करून गेल्यार कुरीस आमकां दिसल्यार आमकां अर्थ अभिमान भोगता. हांगासरी आमची भाऊ भयणी क्रिस्ताक पातयेवचे आसात की आमकां भोगता संतोश जाता. जर कुर्साक कांय अपमान जायत आमकांय दुखता. फाटल्या वर्सांनी घडली घडितां थोडी आमी उडासां घडून तर आमकां दुखली संगती मस्त आसात. आमकां अभिमानाचो संकेत हो कुरीस, पूण जेजूच्या काळार कुरीस नालिसायेचो संकेत. अपराध्यांक देशद्रोहींक कुर्सार मारतले. कुर्सार मारचें, कुर्सार उमकाळचें, नालिसायचें. ताच्या परस चड थंयसर त्या
आकाशा भूमी मोदें उमकाळचें उपदेशाचें कश्टाचें तें देखून कुरीस म्हणटा आसतना जुदेव लोकां मदें नालिसाची चिंताप सांगातास वर्तें भें भिरांत कुर्सार मोरसो तो व्यक्ती शिराप पडलो व्यक्ती म्हण ते चिंताले द्वितीनियम 21-22 अध्यायांनी ह्या विशीं विवरण दिलां ग्रेक संस्कृतीचो लोक तत्व जाणीन ते जाणारी ते त्या लोकांक सडवंदरान कुर्सार मोरचें एक पिशेपण तांच्या राजावा निमती तें आटापोवंक जायना तसली एक संगत देखून सा पावलो बरोवन म्हणटा आमी क्रुसार मेलेल्या क्रिस्ताक परगडता जो देवांक हो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक एक पिशेपण पूण देवाचे आपोवणे लाभल्यांक जो देवांक तशें हेर जातीच्यांक आमी समेस्तांक क्रुसायलो क्रिस्तस देवाची सकत आनी जाणबाय कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पयल्या पात्र तो म्हणटा कित्याक क्रिस्तान मरोवन हे बोंदेर जो देवांक तें हेरांक तें नालिसाचें जावन आसलें तें पवित्र केलां देखून आमी समेस्तांक अभिमान आनी गौरव कार्ल रानेर म्हणलो एकटो कातोलीक देवशास्त्री घेवन चिंतपाचो कातोलीक समर्थच्या सता विशीं जायते ताणें ग्रंथ बरयल्यात एक दीस ताचें संदर्शन करूंक आयिल्ल्या एका पत्रकर्ताराचें सवाल केलें इतली जाणवाय तुका खंयतान मेळ्ळ्या तबळ मेजा वयल्या क्रुसिफिक्साक दाखोवन तो म्हणटा ह्या कुर्सा मुखार हर एका दिसा हांव एक घंटोभर दिंबी घालून नियाळ करतां कुर्सायल्या सडवंदराच्या मोगाची ती गुंडाय हांव सांगतां जाणवाय हांव सांगतां जें कितें हांवें नियाळलां तें हांवें बरयलां आपली जाणवायची बुडबिकाय तो उलयना पूण आपणाक मेळ्ळी ती जाणवाय ती त्या खुर्सातावन आयिल्ली म्हूण तो सांगता जेजूच्या खुर्सातावन आमच्या सडवणचो मिस्तर उगडापो जाला हांतो आसा देवाची जाणबाय आनी आमच्या सडवणचो गोठ आनी आमी शिकायत जाल्लें लिसांव इसाया प्रवादीचो ग्रंथ आमी उक्तें करून तर थंयसर कश्टोच्या सेवकाची गितां आसात 42व्या अध्यायांत 49व्या अध्यायांत 50व्या अध्यायांत 50-2 50-3व्या अध्यायांत पयलें तें गीत 4 गितां आसात पयलें गीत 40-2व्या अध्यायांत सारांश तर थंयसर आसा म्हजो प्रेरकत्व ताचेर हांवें घाला मिंटोची वाग तो पालवोंचना तो रस्त्यार बबडसोना नुरगोन वेचो चिवो तो बोडसोना द्रढपणी खरी नीत सगळ्यांत तो स्थापीत करतलो 49व्या अध्यायांत आमी आयकता ताणें म्हाका आवयच्या गर्भांत आसतना आपलो सेवक जावन वेंचून काडला इस्रायलाच्या भुरग्यांक एकठांय करूंक ताणें म्हाका नेमला ताणें म्हाका महिमेवोन केला तोच जावन आसा म्हजें बळ 50व्या अध्यायांत तें गीत आमी आयकता जाणट्याची जीप ताणें म्हाका दिल्या सदां सकाळींचें उतर तो आयकूंक म्हाका जागयता म्हजे पक्षेन हांव अविधेय जावंक ना म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजी फाटवें दाखयल्या म्हजे खाड ओडतेल्याक म्हजे पोलयावें दाखयल्यात खेबडायो थिंबी हांचे धांवन म्हजे मुखामोळ हांवें गुणावंक ना सर्वेस्पर देवस म्हजे कुमके घेता आनी हेच्या वचपांत पयल्या वचपांत फाटल्या सोमारा मंगळारा बुधवार आनी आज ही गितां आमकां आयकूंक दिल्यात पवी सभेन आनी हेच्या वचपांत आयकलें आमची पिडा शिडा ताणें वावयली आमचे कस्तूक ताणें सोंसले आमच्या अपराधा खातीर तो घायलो आमच्या गुन्या वापासो ताणें सोंसले आमच्या अपराधा खातीर तो घायलो आमच्या गुन्या वागा ताका पापसिलो कपट म्हणलें ताच्या तोंडांतल्यान घेवंक ना कातरुंगेच्या शेळे बरी ताका आपूण वलो तशी जावंक पावली देवाची खुशी इसाया प्रवादी कश्टोच्या सेवका विशीं गायन करता गितां बरयता आनी आमच्या सम्यातय जें कितें ताणें बरयल्लें तें संपूर्ण जालां जेजू देवाच्या कुशेक कल्ती मान घालता
खुर्साच्या अकबराच्या नालिसाच्या मरणाक तो वेंग मारता आणि आम्हा समजतांक या खुर्साच्या त्या गुर्ताद्वारी आमकां तो सोडवून लाभयता. जुदेवानी केल्ल्या गुटमुळेक लागून पिलातान खुर्सार मारच्याक तांचे अधीन ताका दिलो. देवाच्या कुशेक ताणें खालती मान घालो, आपणाकच ताणें ओपून दिलो. ताणें कितें केलें? अशें करूंक ताका खुर्सार मारूंक कारण कितें आसलें? कारण इतलेंच, सर्वांक तो बरें करीत गेलो. दोरबळ्यांची पाट ताणें काणगेली, सुगागारां पातक्या सांगात तो बरसालो, तो जेवलो, तांकां ताणें शिकोवन दिली. अनीत ताणें खंडन केलें. असलीं कृत्यां ताका खुर्साचें मरण हाडूंक पावलीं. मनीस ताका कांटाळलो, सर्वांनी ताची अलेक्षा केली. ताणें म्हळें, हो सुताराचो पूत निंगी, ताका तिरस्कार केलो. ताका लगाड काडूंक ते सोदताले. गेत्सेमनी मोळ्यांत शिस्ताचे संगी आसले. थोडो वेळ मागणें करूंक तांच्यान जावंक ना, तांकां न्हीद आयली. जुदासान ताका विक्रीत केलो. पेद्रून ताका नेगार केलो. शिस ताचे सगांत आसले. जेन्ना ताका दुरूक आयल्या वेळार ते फोळून धांवले. त्या शिपायांनी ताच्या विरोधींनी ताची थिंपी उडयली. देवरीन उलयता म्हूण ताचेर अपराध मांडलो. सेजार रायाक विरोधी तो अशेंय ताचेर अपराध मांडलो. आमकां बारबस जाय, खुनी केलो तो, खाडकाय उपजाल्लो तो आमकां जाय. ह्या मनशाक खुर्साय अशें तांणी बोबाड केली. सोर समेत ताची खेळकुळां करूंक लागले. सकला देव पळया ते म्हणाले. त्या भिरांकूळ घडये जेजूक बगलें, देवानी ताका सांडला, म्हज्या देवा कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय. असली उतरांय ताचे तावन भायर आयली. असले उद्गार ताचे तावन आयले. ताका तिरस्कार मेळ्ळो, ताका अनुपकारपण मेळ्ळें. पण ह्या सर्व मदें ताणें सोसून व्हेलें. खुर्साक ताणें वेंग मारली आनी आमी समजतांक ह्या खुर्सार मरून जैत ताणें हाडलें. बरें केल्ल्याक वायट मेळ्ळें. अनिती विरोध तो झुजलो आनी ताका खुर्साचें मरण मेळ्ळें. बाबा भयणीनो, आमी समजता जेजूची फाटलावदारी. आमी बरें करता, आमी अनिती विरोध झुजता आनी आमकां समजतांक अशें करता आमकांय मेळटा तेच वाट. समर्पीत रितीन सेवा करतल्यांक खंडीत दुस्मान आसतात. सुमेचे शिकवणे प्रमाणे जियेतल्यांक बरें केल्ल्यांक वायट मेळटा. हाचे आदी मेळ्ळां आनीकय मेळटलें. पवित्र सभेच्या चरित्रेची थोडी पानां आमी उक्तीन करून तर जायतीं निदर्शनां थंयसर आमकां मेळटात. रक्तसाक्षी जेजू खातीर थंयसर आमकां उब जाल्यात. इग्लेडसोराय हेनरी आठवो हाच्या काळार दोग महान व्यक्ती, सर थॉमस मोर आनी कार्डिनल माल्सी, रायान आपलें पयलें काजार रद्द करी जाय म्हूण विचारलें आनी सर्व मंत्रींनी सय घाली. पूण हे दोग मनीस पवित्र सभेच्या नियमा विरोध वचूंक कबूल जाले नात. रायाक खाल जावचें प्रास देवाक खाल जावचें चड बरें ताणें चिंतलें. देखून रायान एकल्याक मरणाची शिक्षा दिली आनी एकल्याक जिवावधी शिक्षा दिली. एल साल्वादोर म्हणल्या दक्षिण अमेरिकेच्या कॅथोलिक राष्ट्रांत भ्रष्टाचार, अनीत, दुर्बळांचें शोषण भरून गेल्लें. दुर्बळांच्या पाठतीन पवित्र सभेन आपलो थाळो उठयलो. त्या पवित्र सभेचो मुखेली आर्चबिस्प ऑस्कर रोमेरो आतां भाग्यवंतो जाला. सरकाराचें धोरण ताणें खंडन केलें. निराप्रतीची खून, सरकाराचे अनिती विशय ताणें उक्त्यान ताणें प्रतिपटन दाखयलें. हे सरकाराक गिळूंक जायना तसली एक उंडी जाली. तो मीस सांगतानाच ताका गुळो घालून लगाड काडलो. बाबा भयणीनो, हे दुसऱ्या गांवांनी, आमच्याच गांवांनी बरें करता आसतना, सोम्याची सुवार्ता परगट करता आसतना, अनीत असली खंडन करता आसतना, दुबळ्यां खातीर कश्टाच्या खातीर वावुरता आसतना कश्ट मेळिल्ले आनी कश्ट सोसल्यांचे दाखले सभार आसात. आनी आमी जाणां आतांची परिगत आमच्या देशांत आमचे भोवारी भियाचीच गजाल आमी म्हणयेत. आज आमकां थोडे दाखले, थोडे इशारे म्हणले बरी, थोडी गणितां म्हणले बरी, आनीक मुखार कठीण कश्ट आमचे वर येतले म्हणल्याचे दाखले थोडे आसात.
आनी मुखार आमकां खंडीत सर्तीक कस सोसूंक मेळटले. जेजूची उतरां आज आमकां कोण म्हजो शिष्य जावंक अपेक्षिता तो आपणसो क्रूस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. बाबा भयणीनो, क्रुशा शिवाय महिमानंद, निमाण्या शुक्रारा शिवाय फास्क ना, कश्टा विणे संतोष ना. आमच्या समियान आपूण मरून कुर्साचे अकबराचे मरण मरून आमकां जिविताची वाट ताणें दाखयल्या. बरें करूंक ताणें आमकां वाट दाखयल्या, बगसूंक ताणें आमकां वाट दाखयल्या, अनितीची खंडन करूंक ताणें आमकां वाट दाखयल्या. कुर्सा बारीफात आमकां दाखयल्या त्या वाटेक त्या सोम्याक जावं अर्ग आनी होगळाप. आज आमी नियाळो तो कुर्साचो तो मिस्तेर, आमच्या जिविताचे उगम, आमच्या जैताची वाट हे आमी वर्ते सत आमी मानून घेवया. ह्या बळान बरें करूंक, वायटा विरोध अनिती विरोध झुजोवंक बोळ आमी जोडया. सांगातास आमच्या जिवितांत पिलात, सैनीक, शास्त्री, फरिजेव जायनासता हेरांक तांचे कुडीस वोवंक कस सोसूंक आदार दिवची. सिरेनोचो सिमांव तुवालो दिवची ती वेरोनिका, बुजवण्याची उतरां ती दिवची रडची ती जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो जावया. आमचे खातीर घायिल्लो, खुर्सायिल्लो, खुर्सार मेल्लो कश्टूचो तो जेजू आमच्या ह्या जिविताक आदार दिवं. आमेन. सोम्या जेजून संवसाराच्या एकवटा पासत बापा लागीं प्रार्थना केल्लें आमकां पवित्र पुस्तकांत आयकूंक मेळटा. क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन आसो याजाक पयस सभे पासत संवसारांतल्या सर मनशां पासत तशेंच विविध गरजे पासत मागणी भेटयता. याजाका बराबर आमी ह्या तेसावा पासत भक्तीन आनी भावार्थान मागया. भोव मोगाळ भोवा भयणीनो, देवाच्या पवित्र सभे पासत आमी मागया. आख्या पृथ्वीचेर आमच्या पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक थांबानासतना वाखाणच्या ताणें आमची जिणी सवस्थकायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी सर्वेस्पर देव आमकां फावो करून दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं आमी मागया. मौनपणान थोडो वेळ मागणें करचें. सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा, जेजू सभे सगळ्या राष्ट्रांक तुझी महिमा उगडापी केली. आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवी सभेक भावार्थांत सदांच स्थिर करून दवर आणि तुझे काकुळतीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागया आमच्या भाग्यवान बापा पासत. आमी मागया फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत. धर्मदूतांच्या वर्गांत आख्या पवित्र सभेचो बापय आनी गवळी जावन सर्वेस्परा देवान ताका विंचून काडला. ही कश्टांची आनी भाराधीक जबाबदारी ताणें विश्वासपणी सांबाळूंक आनी जेजूच्या कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं आतां मागया. अगणित जाणबाच्या आणि सर्व बळिष्ठ देवा, भाग्यवान पेद्रूचेर आणि ताच्या फाटल्यान येतल्या हर एका भाग्यवान बापाचेर आखे पवी सभेची भाराधीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवान बापान आपल्या जाणबायाच्या उतरान आणि परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाचे वाटेन चलोवंक पवी सभेच्या थारवाचेर उप्रासलेल्या वादळामध्ये धैर्यादीक थांडेला परी तिरायन सुखान दवरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेडयांक राखूंक आनी चोरूंक आनी तांचे बसत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धैर्यान तांकां बरें म्हणून आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी मागया पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासत. आमी मागया सर्व धर्म मनियाऱ्यांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत. पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गवळी बापाक आनी समेस्त गवळी बापांक, याजकांक,
प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मन्याऱ्यांक सगळ्या बावत्या बराबर तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं आतां मागया. सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आखी गुडार्थ कूड तुम पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार्थ कुडीच्या सांद्यां पासोत म्हणजे आमा समेस्तां पासोत आमी मागणें करून करता देन दयेन तूं आयक. आमच्या जण एकल्याच्या पोण्या परपणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी मागया क्रिस्ती परजेच्या एकवटा पासत. आमी मागया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात त्या आमच्या सर्व भावा भयणी पासत काळजान आनी कर्णेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकां सगळ्यांक आपल्या एकच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं आतां मागया. सर्व पदवीधरांनी सासनाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाची तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्रान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रतिमगान तूं थीर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी मागया जुदेवा पासत. आमी मागया आमच्या जुदेव भावा भयणी पासत देवाची विंचलेली परजा जावन तांणी सर्व परजा मदें देवाचें उतार पयलें आयकल्लें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगान तांणी वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासपण वळखून तांकां विश्वासी रावंक आनी तांच्यो बसावण्यो संपूर्णान भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा आब्रामाक आनी ताचे संततीक तुवें बासवण्यो केल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. परबीं तुवें तुजी करून घेतले परजेक बासयल्या सोडवंदराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बासयलेलें दायज भोगूंक पावय. हे आमचे मागणें दयेन आयकून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिना तांच्या पासत मागया. मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणधार म्हूण वळखून घेना तांच्या पासत देवान नमलेल्या एकच सोडवणदारा मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्रत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागया. सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक अजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूढ संपूर्णायन समजून घेवंक आमची थान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचेर भावार्थ दवरिना तांच्या पासत आमी मागया. आमी मागया देवाक वळखना त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागीं आतां मागया. सर्व पदवीधरांनी सासनाच्या देवा
समेस्त मनशांनी तुका त्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडखळींचे जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादू शिक जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी मागया राज कारभाऱ्यां बसत. मागया आमी हर एका देशाच्या राज कारभाऱ्यां बसत. देवाच्या कुशा प्रमाणे आपली जबाबदारी तांणी पाळोवंक आनी ह्या भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वातंत्र्य आनी शांती आसच्या खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो घट कर म्हूण सर्वेस्परा बापा लागीं आमी मागया. सर्व पदवीधरांनी शासनाच्या देवा सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक तुज्या हातांत आसात. हर एका देशांच्या राजकारभाऱ्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाराखाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर्व वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक्क मेळूं हे आमचे मागणे भळेपणान आयकून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता आमी मागया ताराताराच्या वायटांक सांपडलेल्या बसत. आता मागया आमी ताराताराच्या वायटांक सांपडलेल्या बसत. मनशांची मनां सगळ्या आसातांतली निवार म्हणून फातक्यांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर्व तरांच्यो सांखळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण भुकेल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी कैद्यांक सुटका दी म्हूण आनी सर्व पैणाऱ्यांक वाटे राख म्हूण परदेशांक आपापल्या माय गांवांत आनी मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक सर्गराजान पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं आतां मागया. सर्व पदवीधरांनी शासनाच्या देवा दुखेसांची तूं बुजावण कष्ट जाल्यांची तूं गठाय. सर्व तरांच्या कश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्या कांदी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळ्याची कणबळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोष ती बगूंक पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आयच्या देवस्तुतीचे केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार उमकाळचो आमचो सोमी जेजू. नालिसायेच्या आनी एकमनाच्या कुर्सार जेजू मेलो आनी जिवन जावन तो खुरी जैताचो आनी मानाचो केलो. ह्या खुर्सार तावन आमकां बचावी लाभली. ताळयांच्या इतर तावन येदोळ पर्यंत वस्त्रान रेवडयलो खुरीस आतां येजाक उक्तो करता. येजा खुरीस उक्तो करतना आपले रुकाड खुर्साचे आनी ताचेर उमकाडलो संवसाराचो सोडवंदार म्हूण गायतना येया नमस्कार करुया म्हूण जाप दिवची. अशें आमी सोडणेच्या मिस्तेरान प्रवेश जाता म्हणलें गमनान दवरया. आपले रुखार खुर्साचे ताचेर उमकाडलो संवसाराचो सडबोंदार. आपले रुखार खुर्साचे ताचेर उमकाडलो संवसाराचो सडबोंदार.
देवाचे ताचेर उमगाळलो संसाराचो सडवंदार वैभव तुझो सांडून आयलोय सर्गीत बापाक विदेश जाऊन मनशा पुतू जालो कालतो तुका करू कुर्सार मरण पावू रगत तुझी वारो तुकाच भेटून दिलोय वैभव तुझो सांडून आयलोय सर्गीत बापाक विदेश जाऊन मनशा पुतू जालो कालतो तुका करू कुर्सार मरण पावून रगत तुझी वारून तुकाच भेटून दिलाय अर्पण सोम्या तुझी पापाक भेटून दिले पवित्र बलिदान ते मनशाक सोडवून गेले अर्पण सोम्या तुझे बापाक भेटून दिले पवित्र बलिदान ते मनशाक सोडवून गेले कलते तुझी जीवन हसकते मनशा आमचे स्मरी जाऊन सोम्या तुझी येलोय तरण्याचेर जैत व्हरून दैवीक आदार घेऊन कुरपेन सदांची पवित्र तुका केलोय कलते तुझी जीवन हसकते मनशा आमचे स्मरी जाऊन सोम्या तुझी येलोय तरण्याचे जैत व्हरून दैवीक आदार घेऊन कुरपेन सदांची पवित्र तुका केलोय अर्पण सोम्या तुझे बापाक भेटून दिले पवित्र बलिदान ते मनशाक सोडवून गेले अर्पण सोम्या तुझे बापाक भेटून दिले
आयच्या देवसुतेचो निमाणो विभाग जावन आसा क्रिस्त प्रसादाची रीत. सगळ्या वर्सान आज मात पै सभेन मिसाचें बलिदान ना, तरी पै सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावंक जाय म्हूण पै सभा आशेता. त्या पासत देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेव मुखार सरया. आतां याजाक विशेवाच्या आल्तारीर दवरिल्लो पै सक्रामेंतान वेदीसरशी येतालो. उपरांत सोम्या शिकयल्ले मागणे सर्व संगता म्हणून क्रिस्त प्रसाद वांटूंक आयतो जातलो. आमी भक्तीपणी क्रिस्त प्रसाद सेवन येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आमचो भावार्थ घट करया. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दोंदी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबोशान रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकूळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. इष्टा करया एकाचान मोच्या सोम्या जेजू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या. सर्वी मनान आमच्या अमर जिवा कधी दुकान कष्टा वावरांत आमच्या विशेवा पुनर्जीवन कोणात आमच्या दर्या देवा. सस्ती उदक सदां लाभोवच्या आमच्या बाबा. सर्गी मनान आमकां पोसच्या अमर जिवा कधी दुकान कष्टा वावरांत आमच्या विशेवा पुनर्जीवन कोणात आमच्या दर्या देवा. सस्ती उदक सदांच लाभोवच्या आमच्या बाबा. गोड्या बऱ्या इष्टा करया एकाचान मोच्या सोम्या जेजू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या. सोडवंदरा बसयलेल्या संवसारा उसवाडा पातकां मौनांत आम सोडयल्या आमच्या तालुका. पाटय उसवाड धांवतय काळोख धाडक ना तुज्या. दाखय धैर्य वाट पोरची तुज्या मोगाच्या. सोडवंदारा बसयलेल्या संवसार उसवाडा पातकां मरणांत आम सोडयल्या आमच्या तारोका. पाटय उसवाड धांवतय काळोख धाडक ना तुज्या. दाखय धैर्य वाट पोरची तुज्या मोगाच्या. गोड्या बऱ्या इष्टा करया एकाचान मोच्या
प्रार्थुया. सर्व पदोदर आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवन मरण आणि पुन्हा जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कणभळ्यान तुवें आमकां दिलें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. आनी ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची रीत भोव अर्थाभरीत तरान आमी आचरण केले. आज आनी हर एका दिसा आमचे मागणे जावन आसा, क्रिस्ताच्या कश्टानो म्हाका घट करा. ये बऱ्या जेजू म्हजें ग्राणें आयक, तुज्या गाया भितर म्हाका लिपय आनी तुजे तावन वेगळो जावंक म्हाका केदींच सोडिनाका. ह्या क्रिस्ताच्या कश्टांत आमकां आमच्या कश्टांक अर्थ मेळोवन दी, गटाय मेळोवन दी. आनी कशें जेजून त्या खुर्साक पटलून धरलो आनी जेजू त्या खुर्साचेर जैत वेलें, आमी जेजू बराबर हें जैत वरतल्या म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आयचो संभ्रम इतलो अर्थाबरी जायचे तर आमच्या मदें आसा बाप प्रकाश डिसोजा, डिरेक्टर सांजुजे इंजिनियरींग कॉलेज. सांजुजे इंजिनियरींग कॉलेजीक आनी आमकां लागशिल्लो संबंध आसा. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून तुजे परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उडास केला. तर तिचे सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडूं, तिका तुजें बोगसणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं आनी तुजो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गींच्या मार्गार थिरपणान चलोवन सास्ताचें सूख तिका ती भोगूंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मौनपणी आमी घरा वयचे.